अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या आयच्या ह्या भागात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार आणि येवकार. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान. आपल्या असामान्य कर्तुबा वरवीं गोंयचें नांव व्हड करपी अशा कांय मानेस्तां कडेन ही भासाभास. तातूंतल्यान तरणे पिळगेन स्फूर्त घेवची, प्रेरणा घेवची आनी आपलेंय कर्तूब घडोवचें अशे तरेचो हावेस. अनंत गजाली अग्नीच्या सांगातान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. तुमी सगळे जाणात कोंकणींतलो लघुपट वागरो हो हालींच कान्स चित्रपट महोत्सवांत जो चित्रपट महोत्सव संवसारांतलो एक दर्जेदार एक प्रतिश्ठेचो आनी नामनेचो असो चित्रपट महोत्सव आसा. ह्या चित्रपट महोत्सवाक वागरो ह्या लघुपटाची निवड जाल्या आनी तो रोखडेच थंय प्रदर्शीत जातलो. आयज आमचे मदीं आसात ह्या चित्रपटाचे निर्माते श्री राजेश बाब पेडणेकर, त्याच प्रमाणे श्री साईनाथ बाब उसकळीकार जे ह्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आसात. ह्या आयच्या एपिसोडाचो आरंभ करचे पयलीं आमी ह्या चित्रपटाचो प्रोमो पळोवया आनी मुखार वचया. हांव कपडे तसलेच घालता, फोनूय तसलोच वापरता. म्हाका हातूय तितलेच, पांयूय तितलेच, दातूय तितलेच, तरी हांव वेगळो. नमस्कार साईनाथ बाब, नमस्कार राजेश बाब. आमी प्रोमो पळयलो ह्या चित्रपटाचो आनीक एक उमळशीक आमकां सगळ्यांकच तयार जाल्या आनी आमकां सगळ्यांकच आनंद आनी अभिमान की गोंयांत निर्माण जाल्लो हो एक चित्रपट, कोंकणी चित्रपट हो कान्स सारक्या येदे व्हडल्या प्रतिश्ठेच्या जाका एक पुराय संवसारभर नामना आसा आनी प्रतिश्ठेचो म्हणून एक पावंडो तांणी निर्माण केल्लो आसा. अशा चित्रपट महोत्सवाक वागरो हो कोंकणी चित्रपट प्रदर्शीत जातलो. तुमच्या मनात ह्या वेळाचेर कितें भावना आसात? म्हणजे खूब बरें दिसता की कोंकणी फिल्म म्हणजे जे आमी केल्लें शॉर्ट फिल्म तें आज कान्स फिल्म फेस्टिवल दे कान्स ह्या प्लॅटफॉर्मार पावलां आनी गोंयची टीम आसा आनी तातूंत प्रोफेशनल्स इनवॉल्ड आसा. सो एक अशें कोलॅबोरेशन जेन्ना घडटा आनी तें अशा एका इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर पावता, इट्स अ ग्रेट फिलींग. राजेश बाब, निर्मातो म्हणून तुमकां कितें दिसता? हय, हांवें ही फिल्म एक स्पर्धेक हांव ज्युरी आशिल्लो तेन्ना थंय पळयल्ली, तर म्हाका खूब आवडलेली आनी म्हाका अशें दिसलें की ही फिल्म फुडें व्हरपा येता. म्हणजे कित्याक आमी सदांच एक लॅग जाता गोंयची फिल्मां की ताका प्लॅटफॉर्म मेळना, मे बी इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म ऑर नेशन वायड प्लॅटफॉर्म म्हणटा ताका, ती मेळना. तर त्या खातीर हांवें साईनाथाक सांगलें की ही फिल्म हांव घेवपाक सोदतां, पण तातूंत आनी एका उच्च दर्जाचें तंत्रज्ञान म्हणटा तें की पोस्ट प्रोडक्शन जें आसा तें करचें पडटलें. जशें कलर करेक्शन आसा, देन यो सावंड डिजायनींग आसा आनी अश्यो मेजर गजाली ती जाय की जेणे करून तुमकां इंटरनॅशनल लेवलाचेर जेन्ना वता तें खूब म्हत्वाचें आसता की युअर फिल्म तातूंत जर्म जायत, तुजो स्टोरी टेलिंग जायत सारकी. बट वॉट इज मोर ऑल्सो इम्पॉर्टंट इज पोस्ट प्रोडक्शन जेन्ना जाता द फिल्म फिनस येता ताका आनी तेंच एक कंप्लीट फिल्म जाता आनी तेंच आमी घेवन म्हटल्यार इंटरनॅशनल लेवलार वचत तर ताका खंय तरी स्कोप आसता खंयच्या फेस्टिवलान सिलेक्ट जावपा खातीर. त्या खातीर हांवें जो सावंड डिजायनर आसा मुंबय आनी भारताचो नामनेचो बिश्वदीप चॅटर्जी, जो सावंड डिजायनर फॉर बाजीराव मस्तानी, उरी, 3 इडियट, मुन्ना भाई, संजू अशे सारके आनी फेमस फिल्माचे तो आतां ब्रह्मास्त्र येता ताजो, हायवे आतां रिलीज जाला ताजो तो, सो ताका हांवें सांगलें की कॅन यू डू दीस फिल्म म्हणून फॉर अस. ऑफकोर्स
वळख आसाच आमची की म्हाज्या पयल्या चित्रपटाक केसरा सरा खातीर ताणेंच सावंड डिझायनींग केल्लें. पण हे जे व्हड लोक येता हाजेर बोर्डाचेर येता म्हणजे तुमचे फिल्म करपाक येता तेन्ना ते फिल्माची क्वॉलिटी पळयता. दे डोंट लायक टू गेट बिकॉज कितेंय करपाचें बिकॉज दॅट नेम इज असोसिएटेड तांचे ते त्या खातीर तांणी फिल्म पळयली. सो दे वेर हॅपी आनी ताका सांगलें की हाजो दिग्दर्शक जो आहा तो साईनाथ उसकैकर तो आतां FTI शिकता. सो ही वॉज व्हेरी हॅपी बिकॉज ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ FTI पुणे. तो राजू हिरानी आनी आमचो हरी नायर आमचे DOP हांगा आसा ते सो ही वॉज व्हेरी हॅपी आनी सो ही डीड दॅट. आनी मागीर कलर करेक्शन जें आसा ते कोचीन 2 टायम केरला फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड विनर लिजू प्रभाकर तांकां धाडलें बिकॉज वी ऑल्सो न्यू हिम बिकॉज पयले फिल्माचें ताणें केल्लें म्हज्या. सो ही ऑल्सो सॉ द फिल्म आय सेड येस दीस नीड्स सम करेक्शन आनी वी वील डू इट. द फिल्म इज गूड. शॉर्ट फिल्म आसा ती की येस. म्हाका दिसता ज्या चित्रपट कॉम्पिटिशनाचो तुमी उल्लेख केलो ते रवींद्र भवन मडगांव हांणी आयोजीत केल्लें आनी तातूंतल्यान हो चित्रपट एक वेगळ्या स्वरुपांत मुखार आयलो आनी आयज तो कांसाक पावता हाचो अभिमान आमकां. तुमी स्टोरी लायनीचो उल्लेख केलो. साईनाथ बाब कितें स्टोरी लायन कितें ह्या चित्रपटाची? वागरो म्हणजे प्लेस ऑफ सॅक्रिफायस म्हणजे ताजें इंग्लीश नांव आमी प्लेस ऑफ सॅक्रिफायस दिलां. म्हणजे स्टोरी ही कपल्जा मदीं आसा पण 2 कपल्जाच्या मदीं जेन्ना एक म्हणजे 2 कपल्सांच्या मदीं जे रिलेशनशीप आसा ताचो तांच्या अरावंड जो मिलीव आसा तांच्या अरावंड जो एनवायरमेंट आसा ताचो एका रिलेशनशिपाचेर कसो फरक पडटा व कोण खंय बिलॉंग करता. म्हणजे 2 कपल जी आसा ती एका विलेजीन आसा पण डू दे बिलॉंग देर ऑर आर दे ट्रायंग टू फायंड वेर दे बिलॉंग. सो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ कपल म्हणजे एका जोडप्याची काणी आसा आनी तातूंत एक युनिवर्सल किंवा एक ह्युमन वॅल्यूज जे क्वेश्चन करता तातूंत ह्युमन वॅल्युजांचें अंडरस्टँडींग आमकां ह्या फिल्मांतल्यान म्हणजे स्टोरी लायनांतल्यान आमी तें अंडरस्टँड करपाचो प्रयत्न करता. म्हाका दिसता हो चित्रपट स्पर्धेच्या निमतान तुमी तयार केल्लो आनी ताका लागून ताका एका थारावीक काळा भितर वेळा भितर तो तयार जावपाक जाय अशे तरेची एक अट आशिल्ली. ह्या अटी भितर हो चित्रपट पुराय साकारतना कितें अडचणी बरे वायट अणभव आयले? वागरो हें आमी फूल पिक्चर जें आसा तें 60 आवर्सान आमी कंप्लीट केलां. म्हणजे आमकां थीम अनावन्स केल्ली तांणी आनी त्या थिमाच्या उपरांत आय रोट द स्क्रिप्ट डायलॉग्स फूल स्क्रीन प्ले तयार जालो. त्याच 60 आवर्सान आमी तें लोकेशन्साचेर म्हणजे सांखळी सुर्ला ह्या गांवांत आमी तें शूट केलां. थंय आमी तें शूटिंग केली. ताजे उपरांत तें पिक्चर एडीट केलें आनी फिल्म त्या कॉम्पिटिशनाक सबमीट केलें. पण 60 आवर्साचो जेन्ना तुमच्या फुडें चॅलेंज आसता तेन्ना यू हॅव व्हेरी लेस सेकंड चान्सीस. सो यू हॅव टू बी व्हेरी प्रिसायज इन वॉट यू शूट वॉट यू रायट. आनी तातूंत तुमकां जर तर म्हणजे एक बऱ्या प्रकारचें फिल्म करपाची इच्छा आसा जाल्यार ताजो एक ग्रामर वेगळो जाता आनी तो ग्रामर तुमकां क्रॅक करचो पडटा. इफ यू गेट द ग्रामर रायट तेन्ना सगळ्यो गजाली आपोआप आपल्या जाग्यार पडटा. सो हातूंत मिनिमल डायलॉग्स आसा हातूंत मोर ऑफ विज्युअल स्टोरी टेलिंग आसा. सो जेन्ना हे एलिमेंट्स तुमचे कडेन आसता तेन्ना म्हणजे हे एलिमेंट्स तुमी करपाचो प्रयत्न करता तेन्ना तो ग्रामर ताजो सेट जाता. चॅलेंजीस म्हणल्यार अगेन 60 आवर्स म्हणल्यार टायम कन्स्ट्रेंट येतालो आनी तातूंत आनी एक इंट्रस्टींग गोश्ट म्हणल्यार म्हाजो जो सिनेमॅटोग्राफर आसा अमेश पुरुशकर हो ही डज वेडिंग शूट्स. सो तेन्ना ज्या दिसा आमी शूट करपाचें आशिल्लें तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की फूल डे आपल्या कडेन ना. आय वील कम एट 3 PM आनी ताजे उपरांत आमकां लायट म्हणजे सूर्य मावळच्या पयलीं आमकां कंप्लीट करचें पडटलें आनी नेक्स्ट डे हांव फक्त सकाळ ते 9 मेरेन सकाळची 9 मेरेन हांव अवेलेबल आसा. सो म्हाका दिसता अमित बाबाक लागून तुमकां बरोच हें करचो पडला शुटिंगाच्या हातूंत भितर. ना बट आय एम ग्रेटफूल टू अमेश पुरुशकर बिकॉज ही हॅज बीन वर्कींग विथ मी फॉर लास्ट 5 years एंड ही हॅज बीन एन अमेझींग कोलॅबोरेशन. म्हणजे हांवें तो स्टील आय टूक अप द चॅलेंज बिकॉज आय न्यू दॅट ही इज व्हेरी गूड आनी तोच म्हणजे म्हाका सिनेमॅटोग्राफी खातीर जाय आशिल्लो. सो पयल्या दिसा आमी प्लॅन केल्लें की आमी 3 सीन्स करतले म्हणून 3 PM to around 7 PM. बट इट डीड नॉट हॅपन. आमी एकूच शूट करपाक शकले आनी
आनी नेक्स्ट डे आमचे कडेन चॅलेंज आसलो की आमी सकाळची 6 ते 9 मेरेन म्हणजे ताका लग्नाक हळडेक वचपाचें आसलें कोणाच्या तरी त्या टायम कन्स्ट्रेनान आमी 3 सीन्स काडपाचे आशिल्ले तातूंत फेरीचो एक एलिमेंट आसा सो फेरीचे टायमिंग्स मागीर सकाळी फुडें लायट मॅनेज करप बट जेन्ना अश्यो चॅलेंजीस आसता तेन्ना एक तुमी आपल्या मोल्डांतल्या कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर सरता आनी देन यू स्ट्रायव टू मेक समथींग इंट्रस्टींग आनी आय फील आय थिंक दॅट इज वेर यू फायंड द फिल्म आनी तशी जर चॅलेंज तुमच्या फुड्यान आसा देन इट द प्रोसेस बिकम्स व्हेरी इंट्रस्टींग आनीक तातूंतल्यान मागीर जो एक फिल्म तयार जाता तो आनंद दिवपी आसता समाधान दिवपी आसता बरोबर न्ही येस राजेश बाब तुमचो अनुभव कितें आशिल्लो ह्या पुराय निर्मितींतलो पयलीं म्हणजे डायरेक्टली म्हाका फिल्म पळोवपाक मेळ्ळी जनरली जेन्ना स्पर्धेक जेन्ना आयलें तोच म्हाका दिसता हांवें थंयच निर्मिती केली की ही फिल्म घेवपाची म्हज्या बॅनरा अंडर दी गोवन स्टुडियोचो बॅनर आहा थंय निर्मिती सुरू जाली म्हजी आनी मागीर तें सगळ्यांक जशें विश्वजीत चॅटर्जी लिजू प्रभाकर हांकां हाडलें आनी मोर फायनस ऑफ द फिल्म तशी केली बट एक आसा की सदांच दिसता लोकांक की फिल्म करप दॅट इज इट बट फिल्म करून जातकूच फिल्म खंय तरी पावूंक जाय खंय तरी धाडूंक जाय लोकांनी पळोवंक जाय त्या खातीर मागीर ते मागीर कश्ट चड आसता म्हणजे खंयच्या फेस्टिवलाक धाडपाची खंयचे आसा हें आहा देन मॉनिटरी ताका खुबशे पयशे आसा एंट्री फीज एन ऑल आनी खंयच्याय फिल्मांक तुमी धाडपाक फेस्टिवलाक धाडपाक शकना बिकॉज देर आर सेवरल इन US 5000 फिल्म फेस्टिवल्स आर देर बट तुमकां खबर जाय ऑर तुमची स्टडी जाय की खंयच्या फेस्टिवलाक तुमी धाडल्यार बरें ऑफकोर्स इट डिपेंड्स ऑन युअर क्वॉलिटी ऑफ द फिल्म पण त्या प्रमाणे तो अभ्यास केलो आनी त्या प्रमाणे आमी पयलेंच आमकां ओपन जाल्लें कान्स फेस्टिवल ओपन जाल्लें सो आमी कान्साक घातलें आनी मागीर आनी खंयचे घातले जी अजुनूय रिजल्ट येवपाचे आहा पण जेन्ना कान्साक जातलें बट ताजो सुखद अनुभव की जेन्ना तांचे कडल्यान आमकां हें आयलें ईमेल आयली की युअर फिल्म इज बीन एक्सेप्टेड फॉर फेस्टिवल दी कान्स तो आनंद खूप व्हडलो डेफिनेटली आनी तो फक्त तुमी प्रोडक्शनांतले लोक एक्च्युअल फिल्म ह्या निर्मितींतले लोक पण आमच्या सारक्यांक त्रयस्थ लोकांक सुद्दां ताचो आनंद जाला इतल्याच खातीर की फायनली तो आमचो गोंयचो कोंकणीचो हो आनंद आमकां सगळ्यांकच आसा कारण हे देशें आमचें गोंय तातूंत भितर ल्हानशी आमची म्हणजे हांव उलोवपी लोकांच्या संख्येच्या नदरेंतल्यान सांगता ल्हानशी कोंकणी भास आनी ती कान्स सारके चित्रपटांक दखल घेवप ह्या कोंकणी चित्रपटाचें खूब मोठें व्हड यश भाशेच्या नदरेंतल्यान फिल्माच्या नदरेंतल्यान हय आनी तो आनंद एक व्हडलो आसता की यू क्रॅक समथींग बीग यू नो फ्रॉम द स्मॉल प्लेस म्हणटात ते तशें आसता आतां गोंयचो उल्लेख आयलो गोंयच्या फिल्म निर्मितीचो उल्लेख आयलो गोंया भितर एक दर्जेदार फिल्म जर तयार करतलो जाल्यार जाय ते तरेची मनीसबळ आनी जाय त्या तरेची साधन सामुग्री गोंया भितर आसा उपलब्ध एक म्हणजे आतां येवपाक लागल्या पण तरी सुद्दां तुमकां एक बरें फिल्म करपाचें आसा जाल्यार तेजी कॅपॅसिटी ऑफ द साधन बळ म्हणजे तुमी टॅक्निकलांच्यान सुरू करता की एक म्हणजे पयलीं म्हणजे जम लागता स्क्रिप्ट लागता स्क्रिप्ट रायटर लागता डायलॉग रायटर लागता देन ऑल दीस जे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जे ते जाय पडटा आनी मागीर जेन्ना शुटिंगेक येता तेन्ना सगळेंच तुमकां कॅमेरा केन्ना कॅमेरा यू वॉन्ट टू यूज द बेस्ट ऑफ कॅमेरा वीच इज नॉट अवेलेबल इन गोवा सो वी हॅव टू गेट इट फ्रॉम बॉम्बे ऑर चेन्नई ऑर बँगलोर तशें आसा मागीर एडिटींग इज फायन एडिटींग आतां इतलें एडवान्स जाला सो एडिटींग यू कॅन डू इट एनी प्लेस यू नो आनी बरे बरे आतां एडिटर निर्माण जाता गोंयान आसा आनी ऑफकोर्स कॅमेरामॅन जसो आतां आमी शिमी पुरस्कार करतात बरें सो इफ यू स्टार्ट कॉन्सन्ट्रेटींग ऑन फिल्म्स ऑल्सो ऑफकोर्स कमर्शियलायजेशनूय पळोवंक जाय की जाणां तितली फिल्मां जायना गोंयान सो ही हॅज टू डू समथींग एल्स पण ही इज अ व्हेरी गूड DOP आनीक ऑफकोर्स आमकां एडवायस करपा खातीर अशे बरे बरे DOP जशे हरी नायर मागीर सावंडान विश्वजीत चॅटर्जी बी ते आसा फक्त लायट्स बी आसा न्ही ते सगळो आमकां वी हॅव टू डिपेंड ऑन कोल्हापूर नाल्यार मुंबय हांगा आसा पण त्याची क्वॉन्टिटी व्हेरी लिमिटेड आसा आनी ताका जे ऑपरेट करपी जे आसा म्हणजे द क्विकनेस बिकॉज शूटिंग इज हाव यू कॅन शूट युअर फिल्म इन शॉर्टेस्ट टायम तो एवरी डे पर कॉस्ट आसता न्ही त्या खातीर तो कमी करपा खातीर
सो समटायम यू स्टार्ट डिपेंडींग ऑन द पीपल हू आर एक्सपिरियन्स्ड. ओके, जसे कोल्हापूरचे जे वर्कर्स आहा दे आर एक्सपिरियन्स मीन तांकां रोखडें कळटा कॅमेरामॅना कडेन पळोवन ताका कितें जाय ताणें नजर मारली काय तांकां कळटा ही लायट. सो देन समटायम्स यू स्टार्ट गोईंग फॉर देम. बट ऑफकोर्स आतां गोंयांनी हळूहळू तयार जाता वीट वील बी व्हेरी व्हेरी एडवांटेजीस फॉर अस. गोंयांत आतां फाटलीं 6-12 वर्सां इफ्फी चलता. ह्या इफ्फीचो फायदो साईनाथ बाब कितें गोंया भितर फिल्म कल्चर डेव्हलप जावपाच्या नदरेंतल्यान जाला? पळय, इफ्फी इज नॉट अ फेस्टिवल फॉर गोवा, इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग फॉर गोवा. बिकॉज यू हॅव द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा विच कम्स टू इंडिया ऑर द सबकॉन्टिनेंट कम्स टू गोवा फर्स्ट. आणि ताजो जो एक्सपोजर आसा न्ही दॅट इज पॅरामाउंट. if you want to become a filmmaker, that kind of exposure is very difficult to get. कित्याक तुमी फिल्म्स ऑनलायन अवेलेबल आसता किंवा त्या मिडियमांतल्यान पळोवपाक शकता, पण थंयसर तुमी सगळे फिल्माचे एलिमेंट्स अप्रिशिएट करपाक शकना. बट इफ्फी हे अशें प्लॅटफॉर्म आसा ज्या जाग्यार यू हॅव टू गो, यू हॅव टू एडमीट युअर सेल्फ देर एंड यू हॅव टू वॉच दोज फिल्म्स. कित्याक देन यू कॅन म्हणजे ताजे उपरांत तुमी ताजो सावंडाचो एलिमेंट म्हणा, सेल्युलॉयडाचेर पळोवपाचो जो एक आनंद आसता तो तुमी ताजो अप्रिशिएट करपाक शकता. त्या भायर रेट्रोस्पेक्टिवाची खूब फिल्म्स आसता, म्हणजे रेची फिल्म म्हणा, मणी कौलाची फिल्म्स म्हणा, हे सगळे जे इंडियन डिरेक्टर्स आसा तांची फिल्मां सेल्युलॉयडाचेर पळोवंक मेळप इज म्हणजे इट इज एक्चुअली यू आर लकी टू वॉच सच फिल्म्स. आनी वी हॅव टू मेक द मोस्ट यूज ऑफ इफ्फी इन गोवा अँड दॅट्स वॉट आय से इट व्हेरी क्लियरली की इट इज नॉट अ फेस्टिवल फॉर अस, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर अस. वाघरो हे तुमच्या लघुपटाचें नांव, तें ह्या एकूणच स्टोरी लायनीक आनी एकूणच व्हडल्या चित्रपटाक कितले समर्पक अशें तुमकां दिसता? वाघरो म्हणजे ज्या जाग्यार एनिमल सॅक्रिफायस जाता न्ही तो जागो, बट देन अगेन द मेटाफोर फॉर दॅट प्लेस, म्हणजे ताका एक मेटाफोर दिवपा खातीर वी कन्सिडर इट एज अ प्लेस ऑफ सॅक्रिफायस. पण स्टोरीन एक कपलाची स्टोरी आसा आनी ताज्या अरावंड एक विलेज आसा. सो ह्या विलेजीन जेन्ना हे कपल एकामेका बरोबर इंटरेक्ट करता आनी जेन्ना तांच्या बरोबर तांचे एक सर्टन सर्कमस्टान्सीस आसा तेन्ना हू इज सॅक्रिफायसींग वॉट, म्हणजे त्या कपला मदीं कोण कितें सॅक्रिफायस करता, त्या भायर सोसायटी आपले मॉरल सॅक्रिफायस करता काय, ऑर एज ऑडियन्स वॉट वी आर सॅक्रिफायसींग ऑर वॉट वी हॅव सॅक्रिफायस्ड. सो इट इज अ व्हेरी जनरल मेटाफर अँड दॅट इज हाव इट इज युनिवर्सल. म्हणजे तो प्रश्न सगळ्यांक पडचो म्हणून ते टायटल वाघरो. राजेश बाब, तुमच्या दी गोवन स्टुडिओ या स्टुडिओच्या मार्फत या तुमच्या निर्मिती घराच्या मार्फत तुम्ही जे फिल्म तयार केल्या तातूंतल्या चित्रपटांक राष्ट्रीय पुरस्कारय फावो जाल्यात आणि त्या चित्रपटांच्या तुलनेत म्हणजे परस ते चित्रपट आणि हो वाघरो तुमकां समाधानाच्या नदरेंतल्यान और निर्मितीच्या नदरेंतल्यान तुम्ही खंय प्लेस करतात? एब्सोल्युटली. पयलें जे के सरासरा आशिल्लो ताका नॅशनल अवॉर्ड फावो जालो, दुसरें काजरो ताकाय नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा आणि आतां हें तिसरें जें हांवें साईनाथ सारक्या व्हेरी टॅलंटेड गुणी दिग्दर्शक आनी रायटराचें हें वाघरो. ओके, तें म्हाका अशें दिसलें की येस दीस इज समथींग वीच कॅन गो टू द इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म. नॉट नॅशनल प्लॅटफॉर्माचेरूच न्ही, इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर पावपाक शकता. म्हणून ताची क्वॉलिटी पळोवन आनीक ताजो जर्म ऑर वेर फायननेस हाडून जातकूच हें खंय पावपाक शकता. ती एक कदाचित एक बाय एक्सपिरियन्स आसत आनी एक गट फिलींग आसत. अशें दिसलें की येस दीस इज वर्थ इट टू टेक द फिल्म ऑन अ डिफरंट प्लॅटफॉर्म. सो एक हांव मेन्शन करपाक सोदतां की तुमी खंयचोय म्हणजे इफ यू डू अ गूड प्रॉडक्ट ताका न्ही बॅक करपा खातीर किंवा टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एक सर्टन विजनरी प्रोड्युसर आसपाक जाय. आनी राजू सरा कडेन ती स्कील आसा, म्हणजे तांचो जो एक्सपिरियन्स आसा प्लस तांचो थिएटराचो येदो व्हडलो एक्सपिरियन्स आसा त्या हातून प्लस ही इज वेल वर्स्ड विथ वर्ल्ड सिनेमा, ही वॉचीज फिल्म्स व्हेरी इगरली अँड प्रोडक्शन. सो तेन्ना तांचो जो एक्सपिरियन्स आसा न्ही तो खंयच्याय फिल्माक किंवा खंयच्याय डिरेक्टराक इट इज व्हेरी नेसेसरी. and then when he thinks about elements like sound, he thinks about elements like color correction. ह्यो खूब टेक्निकल गोष्टी आसा, पण प्रोड्युसरान ताजेर लक्ष दिवप आनी ताजेर एम्फोसीस करप ताज्या खातीर एक सर्टन विजन लागता आनी तें राजू सरा कडेन आनी दी गोवन स्टुडिओ एज अ बॅनर हांचे कडेन आसा.
आणि दी गोवन स्टुडिओ आणि राजेश बाबांचो आमी उल्लेख करतना खात्रीन आमकां गायत्रीबाईचो बी उल्लेख मुजरत करपाक जाय. माय बेटर हाफ, द बेस्ट हाफ. गोंयांत रावन गोंयकारा खातीर चित्रपट हो पुराय वेळ वेवसाय जावपाक शकता? अजून सध्या ना. म्हणजे हांगा रावून तुमी कितें करपाक शकता? कोंकणी चित्रपट, ज्या चित्रपटाक तशें व्हडलें मार्केट ना, फक्त तुमी फेस्टिवलांक बी धाडपाक शकतात तशी तुमची फिल्म आसत जाल्यार. बट कमर्शियल फिल्मचा यू कॅनॉट सेंड इट टू फेस्टिवल्स, थंय काय ते घेना. सो त्या खातीर इट इज डिफिकल्ट फॉर समबडी टू मेक अ लिवींग आउट ऑफ इट. ताज्या खातीर तुमकां गोंयच्या भायरूच वचचें पडटा की टू मेक कंप्लीट. लायक हांव फक्त एक्टिंगाचें सुद्दां म्हणना, आतां डायरेक्शन आसूं किंवा एडिटींग आसूं, DOP आसूं. सो DOP यू कॅन कम बॅक टू गोवा आफ्टर यू बिकम समथींग. जशें हरी नायर येदो व्हडलो DOP आसा तो गोंया रावता. ही इज बेज इन गोवा बट ही कीप्स ऑन ट्रॅव्हलिंग फॉर डिफरंट. सी दे हॅव गॉन टू दॅट लिमीट. पण सुरवातेक खंय तरी आपलो एक तेको खंय तरी करपाचो आसत जाल्यार तुमकां गोंयच्या भायरूच सरचें पडटलें. साईनाथ बाब उलयता आसतना उल्लेख आयिल्लो की आव्हानां आयलीं खुबशीं ह्या 60 तासां भितर आनी ह्या म्हणजे फिल्मिंगाच्या 60 तासां भितर. आनी ती आव्हानां येवन सुद्दां तुमी चित्रपटाचो जो आत्मा आशिल्लो, जो पयलीं तुमच्या तकलेंत आशिल्लो, तो इल्लोय हालपाक दिलो ना. ताजी फाटली यादी आनी अणभव सांगशात? पयली क्रेडीट वता फूल टिमीक. म्हणजे म्हाजो सिनेमेटोग्राफर अमेसिमो पुरुशकर, एडिटर वेंकटेश लागजी, बॅकग्रावंड म्युजीक करपी अभिषेक कदम, मागीर ताजे मागीर कास्ट सोबिता कुडतडकर, श्रवण फोंडेकर, प्रणव टेंगसे, अमोदी सनाप, आनी ताजे मागीर सावंड डिझायन एंड मिक्सिंग विश्वदीप सर आनी लिजू प्रभाकर आनी कलर करेक्शन ह्या, आनी प्रोड्युसर ऑफकोर्स राजेश पेडणेकर सर. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे ही टीम जी आसा न्ही, दॅट टीम इज समथींग, ताज्या खातीर ते चॅलेंजीस तुमी ओवरकम करपाक शकता. सो तेन्ना अगेन तो टायम कन्स्ट्रेंट किंवा तो ऑड आवर्साक काम करप, फूड टायमार मेळना किंवा स्लीप टायमार मेळना, हे सगळे एलिमेंट्स जर तुमकां ओवरकम करतले जाल्यार तुमकां एक स्ट्रॉंग टीम लागता. आनी ती जर टीम विलिंग आसा न्ही, इफ दे आर इक्वली पॅशनेट अबाउट टू मेक द फिल्म, दे आर इक्वली पॅशनेट अबाउट द फिल्म आनी नॉट सेल्फ, जाल्यारूच ते जाता. आनी जशें हांवें तुमकां म्हटलें की म्हाका खूब चेंजीस करचे पडले की सिन्साचे प्लेसमेंट जे आसा ते सांजचे आसले ते सकाळचे करचे पडले. बट तातूंत न्ही द स्क्रिप्ट केम फ्रॉम अ व्हेरी पर्सनल स्पेस आनी स्क्रिप्ट केम फ्रॉम माय लिव्ड एक्सपिरियन्स. सो तेन्ना द सिच्युएशन मे चेंज बट वेन इट कम्स फ्रॉम हार्ट, ताजो एसेन्स जो आसा, ताजो जो सोल आसा तो फिल्माचो चेंज जावपाक शकना, इज वॉट आय बिलीव. साईनाथ बाब, सद्याक तुम्ही पुण्यातल्या प्रतिश्ठेच्या आणि नामनेच्या फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया हातूंतल्यान ह्या संदर्भातले अनेक प्रशिक्षण घेतात आणि शिक्षण घेतात. त्या एकूणच संस्थेविशीं आणि गोंयकारांक सपोज त्या संस्थेंत वचपाक जाय, थंय मेरेन पावपाक जाय जाल्यार कितें प्रोसिजर आसता त्या विशीं सांगशात? पळय, हांव सद्या फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया पुणे हांगा डिरेक्शनाचो 1 वर्साचो कोर्स करता. तशेंच तातूंत 2 विंग्स आसा, एक टेलिव्हिजन विंग आसा, एक फिल्म विंग आसा. फिल्म विंगान डिरेक्शन, एक्टींग, स्क्रीन रायटींग, सावंड डिझायन, आर्ट डिरेक्शन आनी एडिटींग हे कोर्सीस आसा. आनी सेम कोर्सीस टेलिव्हिजन विंगान आसा. समज जर गोंयच्यान कोणाक थंय वचपाक जाय जाल्यार पयलीं म्हणल्यार बेसीक रिसर्च तुमकां करची पडटा की तुमी इन वीच डिपार्टमेंट यूल अप्लाय, तुमचो इंट्रस्ट खंय आसा, ताज्या प्रमाणे तांची एंट्रन्स आसता. एंट्रन्स म्हणजे एक रिटर्न टेस्ट आसता, ताज्या उपरांत तांचे एक 3 दिसाचें ओरिएंटेशन आसता. म्हणजे वन्स यू आर सिलेक्टेड इन द एंट्रन्स टेस्ट तांचे 3 दिसाचें ओरिएंटेशन आसता. ताज्या उपरांत इंटरव्यू आसता. त्या इंटरव्यून इंडस्ट्रींतले एक्सपिरियन्स्ड जे पर्सनॅलिटीज आसा ते येता, ते तुमकां ग्रील करता. सो अरावंड 8,000 एप्लिकंट्स, 8,000 to 10,000 एप्लिकंट्स अप्लाय करता FTI एन्युअली. आनी तातूंतले फक्त 110 भुरगे सिलेक्ट जाता. आनी आतां म्हाज्या क्लासीन सद्या वी आर ओन्ली 10 डिरेक्टर्स हू आर टेकिंग द एज्युकेशन. सो एक
एक रिगरस प्रोसिजर आसा तो, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. म्हणजे गोंयचे म्हाजे फ्रेंड्स जे आसा स्क्रीन रायटिंगान फ्रेंड्स आशिल्ले तांणी एडमिशन घेतिल्लें. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू डिसायड वेर यू वॉन्ट टू अप्लाय. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू डिसायड की तुमचो फोकस खंय आसा. समज तर इफ यू आर नॉट कॅज्युअल अबाउट इट, इफ यू आर सिरियस अबाउट इट, जाल्यार आनी जर तुमी ऑनेस्टली समज जर तुमी FTI दिता जाल्यार तुमी करपाक शकता. पूण तुमकां डिपार्टमेंट खंयचो, तुमचो एडिटान तुमकां इंट्रस्ट आसा, सावंडान इंट्रस्ट आसा, आर्ट डिपार्टमेंटान जर तुमकां इंट्रस्ट आसा जाल्यार तुमकां त्या प्रमाणे यू हॅव टू अप्लाय एंड यू हॅव टू आन्सर द एग्जाम. राजेश बाब, एक नॉर्मली अशे तरेचे एक हें आसता तकल्यांत आमच्या की फिल्म म्हणल्यार फक्त अभिनय, आनीकय आंगां आसात न्ही चित्रपटां भितर, म्हणजे जातून भितर आमचे तरणाटे वचपाक शकतात, जाल्यार ती खंयचीं आंगां? मेन म्हणजे पयली स्क्रिप्ट रायटींग, स्टोरी टेलिंग, पयली स्टोरी, मागीर स्क्रिप्ट रायटींग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, हे सगळे इंडिपेंडंट डिपार्टमेंट आसा. केन्ना केन्ना ह्या सगळ्या हाका वेगळे वेगळे हें आसा, मनीस आसतात. मागीर आयले तुमचे मागीर पोस्ट प्रोडक्शन, थोडे पोस्ट प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट आसता पोस्ट प्रोडक्शन, आनी मागीर डिरेक्टर्स, मागीर ऑल दीस एडिटर, ते मागीर येता. एडिटर आसा, DOP आसा, आनीक प्रोडक्शन कंट्रोलर. जेन्ना शूटिंग चलता तेन्ना एकटो मनीस व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट त्या हातान आसता, प्रोडक्शन कंट्रोलर. समटायम्स कमी बजेटाची म्हणजे लायक इंडिपेंडंट फिल्म मेकर जेन्ना आसता आमच्या सारकें, तेन्ना आमीच प्रोडक्शन कंट्रोलर आसता, बिकॉज पयशे वाचोवपाचे आसता. इट शूड बी रायटली स्पेंड. इट इज नॉट दॅट यू डोंट स्पेंड, बट इट शूड बी रायटली स्पेंड वेर यू आर कन्विन्स दॅट येस हांगा तुमी पयशे खर्च करपाक शकता. सो देर आर सेवरल डिपार्टमेंट. आनी मागीर ते सगळ्या ते अभिनय फक्त लोकांक स्क्रिनार जो दिसता म्हणून अमिताभ बच्चन ऑर हे व्हडले, पण ताजे फाटले जे डिरेक्टर्स आहा, व्हडले डिरेक्टर्स आहा, आय फील दे आर द कॅप्टन ऑफ द शिप. साईनाथ बाबा, आमचे कडेन वेळ खूप कमी आसा, पण त्या कमी वेळा भितर म्हाका तुमी सांगशात, तुमी बेजिकली इंजिनियर बाय क्वॉलिफिकेशन आनीक आतां फिल्म वेवसाया भितर आयल्यात, सो कशी कितें सांगड घालतात एंड वॉट इज युअर फर्स्ट प्रायोरिटी? हांवें गोवा इंजिनियरींग कॉलेज फार्मागुडी हांगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन ह्या डिपार्टमेंटान इंजिनियरींग केल्या, आनी आतां हांव सद्या FTIन आसा. सो म्हणजे इंजिनियरींग करप हें खूब हेल्पफूल पडलें म्हाका FTI खातीर, कित्याक गोवा इंजिनियरींग कॉलेज एक तुमकां वेगळे लायफस्टायल प्रेजेंट करता, जी एक स्कूल टायप जे सिस्टम आसता थंय तुमकां एक प्रोफेशनल कॉलेज किंवा प्रोफेशनल कोर्सान जेन्ना तुमी वता दॅट अप्रोच इज डिफरंट, एंड तातूंत एक सर्टन फावंडेशन तुमचें तयार जाता. पण इंट्रस्ट जर तुमकां आसा जाल्यार तुमी स्विच करपाक शकता आनी मुजरत स्विच करचें, कित्याक जर इफ यू रियली लायक सिनेमा देन इवन इफ यू आर एन इंजिनियर, इवन इफ यू आर अ डिसंट इंजिनियर, तुमकां जर आवड आसा जाल्यार तुमी स्विच करचें. आनी हांव तो सांगड घालता, म्हणजे इट इज डिफिकल्ट समटायम्स, इट इज इजी समटायम्स, बट ते जर तुमच्या भितर जर आवड आसा न्ही जाल्यार वाय नॉट, म्हणजे यू हॅव टू गो फॉर इट. एंड वॉट इज युअर फर्स्ट प्रायोरिटी, फिल्म काय इंजिनियरींग? नो, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज फिल्म. आमी ह्या एपिसोडाच्या निमाणे कडेन पावल्यात, आनी हो निमाणचो प्रश्न सामकें थोडक्यात तुमचे कडेन नांव आयकुपाक आवडटलें म्हाका, की तुमचे फुडले संकल्प कितें? राजेश बाब, तुमी पयलीं. ऑफकोर्स एक म्हणजे आतां सध्या इमिजिएटली इज द फिल्म, ही फिल्म प्रमोट करपाची, खंय खंय व्हरपाक, नव्या फेस्टिवलाक व्हरपाची ऑर अप्लाय करपाची मागीर तें. आनी दुसरें म्हणजे आनीक कितें बरी स्क्रिप्ट येता, म्हणजे वीच कॅन गीव, कशें एक स्टोरी पळोवन एक किक येता, येस लेट्स डू इट. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज गूड टीम. ती समज टीम सुद्दां बरोबर आसत न्ही तुमच्या, जाल्यार एक हुरूप येता, म्हणजे सगळे जाण येस लेट्स डू इट, जशें नाटक आमी करताले तेन्ना एक बरी करुया म्हणून, तर तशें एक दॅट वी कॅन डू. ऑफकोर्स गव्हर्मेंट सपोर्ट इज देर, म्हणजे तांची फिल्म स्कीम बी आसा, पण आय होप इट गेट स्ट्रीमलायन व्हेरी सून, की आतां नवीन आतां गव्हर्मेंट आयला, 5 वर्साचें गव्हर्मेंट होपफुली सगळें आयला. सो नाव आय थिंक इट इज टायम टू फॉर देम टू एक्ट. आनी ही स्कीम जी आसा ती एवरी इयर करची, अशें न्ही की 7 वर्सां पयलीं आतां पयलींचे फिल्मां तांचे पयशे उरल्या अशें नाका, बिकॉज एवरी इयर समज दे स्टार्ट डिसबर्सिंग मनी न्ही, सो देन यू वील सी लॉट ऑफ गुड फिल्म्स, and I am sure that this government will be proactive on this.
तशी आमी आशा बाळगुया. साईनाथ बाब सामकें थोडक्यात. येस, फ्युचर प्लॅन्स म्हणजे पोस्ट FTI अशीच इच्छा आसा की गोंयच्यो ज्यो काणी आसा की गोंयचें जें जनरल परसेप्शन आसा की बीच हें तें आमकां खबर आसा की आमच्या बॅकयार्डान खुबश्यो काणीज आसा जांकां युनिवर्सल एक हें आसा. गोंयचे रायटर जे आसा वी हॅव अ व्हेरी रिच कोंकणी लिटरेचर आनी ह्यो ज्यो काणी आसा आमच्या जमनीन त्यो गोंयच्यो कोंकणी काणी आमी म्हणजे हांव जर फुडें सांगपाक शकलो इट वील बी अ ग्रेट प्लेजर एंड अ ग्रेट सर्वीस टू द लँड. नायस. आतां आमी हें म्हणटा की आतां गोंयचो आतां चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ही इज ऑल्सो व्हेरी प्रोएक्टीव आनी हेल्पफूल फॉर द सिनेमा. ऑफकोर्स आमी ताका आतां मेळपाचें आसा परते की जस्ट टू हॅव अ आमच्या कडल्यान एज अ फिल्म मेकरा कडल्यान कितें कितें बरें जावपाक शकता तुमच्या कडल्यान. सो इट वील बी अ ग्रेट हेल्प टू गेट धीस कोंकणी सिनेमा मोर फ्लरिशिंग. तशें जावं म्हूण आमी इत्सा बाळगुया. जातलें. आयच्या ह्या एपिसोडा भितर आमी एकूणच वाघरो हो चित्रपट ताका धरून कांसाक ताजें सिलेक्शन जावप आनीक एकूणच चित्रपट निर्मिती ह्या संदर्भांत राजेश बाब आनी साईनाथ बाब हांचे कडेन बरी मेकळी भासाभास केली. व्यस्त आसून सुद्दां तुमी मुजरत आमच्या ह्या स्टुडियो भितर आयले, आमचे कडेन भासाभास केली म्हणून प्रुडंट आनी म्हज्या पुराय टिमीचे वतीन तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं. थँक्यू.